पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। नमस्कार, पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटकेच्या आजच्या भागान आम्ही आयला 12 जण उसगांव हांगासर आशिल्ल्या सरकारी प्राथमिक शाळेत आजचो भाग आम्ही खेळटली। चला तर चड वेळ काढनासतना सुरुवात करूया आजच्या भागात। पळयत रावात पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके। नमस्कार, आपणा सर्वांचे इथं मी स्वागत करते। आज हा जो आपला कार्यक्रम आहे प्रुडंट मीडियाचा जरा हटके, या कार्यक्रमाला आमच्या ज्या सारिका मॅडम, मी प्रणिता टीचर यांना विनंती करते की फूल देऊन त्यांचं स्वागत करावं। ज्या सारिका मॅडम, आपणा सर्वांनी त्यांचा कार्यक्रम जर बघितला असेल प्रुडंट मीडियावर तर तुम्हाला कळेल, ज्या वेगळे प्रश्न विचारून आणि मग महिला पालक ज्या महिला असतात ते मग कोण लाजतात, कोण वेगळं अगं किरा लाजता ग, तू किरा लाजता ग इथले, अगं काय करीना ग, असे म्हणून जे उत्तेजन देत असतात पालकांना, ते आमच्या सारिका मॅडम। तर आता इथं हा सरस्वतीच्या निमित्तानं आपण 2 दिवस वेगवेगळे कार्यक्रम इथं आयोजित केले आणि आज खरंच आजचा हा कार्यक्रम आपल्या सर्वांसाठी खास आहे। जरा हटके करत परत एकदा आमच्या सगळ्यांच्या वतीने त्यांचे स्वागत करते आणि मी पुढची सूत्र त्यांच्याकडे सुपूर्द करते। धन्यवाद। थँक्यू। जरा हटकेच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार आणि खरेंच हेड मिस्ट्रेसान आमकां इतली तोखणाय केल्ली आसा आणि जेन्ना आमची सगळी जेन्ना पार्टिसिपंट म्हणा, जेन्ना आमची ऑडियन्स जेन्ना अशी तोखणाय करता तेन्ना खरेंच खूब मना काळजांतल्यान बरें दिसता। परत एक फावटी तुमकां देव बरें करूं आणि सुरवात करता आजच्या भागाक। सरस्वती पूजन जाल्लें आसा हांगासर आणि म्हाका दिसता प्रत्येक शाळेन अशा वेळाचेर जेन्ना अशें पूजन जाता तेन्ना पालकां बरोबर भुरग्यांकूय एक संद मेळटा वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत आपल्या पॅरंट्सां बरोबर भाग घेवपाची आणि जेन्ना तांकां दिसता की तेंची पॅरंट्स इतली बरी पार्टिसिपेशन करूं शकता जाल्यार भुरगीं आनीक फुडें सरता। म्हाका दिसता असो जेन्ना कॉन्सेप्ट जाता तेन्ना खरेंच जे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आसा तांचे तोखणाय करीत तितलीच कमी। मोठ्यान ताळयो जावनी तेंच्या खातीर। आमचो पयलो रावंड कसलो तो फुगोट्यांचो आणि फुगोट्यो म्हणलें केन्ना जेन्ना पयलीं सांगलें प्रश्न आसतले तेन्ना सगळ्यांचे आवाज आयकपाक जाय आशिल्ले। आवय प्रश्न हे इतलें टेन्शन कितें घेता खबर ना, सोंपेशे प्रश्न आसतात आमचे, सारकेच सोंपे, पण हय उत्तरां मातशी कठीण आसता। ओके, सो सुरवात करता आमच्या पयल्या रावंडाक जो आसता आमचो फुगोट्यांचो रावंड आणि पळोवया आमकां ह्या रावंडाक स्पर्धक कोण मेळटा ते। पयल्या रावंडाक आमी सुरवात करता आणि फुगोट्यो कश्यो फुट्टा पळोवया। आमची हांगासरली उसगांवची आमची पार्टिसिपंट कितले टॅलेंटेड आसा ती आमकां कळटलें आणि सुरवात करूया आमच्या पयल्या रावंडाक। ओळख करून घेवया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटची। माझे नाव दीपा सिद्धेश गोसावी, हांव हांगा उसगांव गोसाई वाड्यार रावता। करता कितें? काय ना, हाऊसवाईफ। हाऊसवाईफ काय ना म्हणू शकना, हाऊसवाईफ खूब करता कितें हॉबीज कितें करपाक आवडटा? जेवण करपाक, केस हेअरस्टायल अशें मी। कोणाचे तुजीच करता हेअरस्टायल? ना, करता अशें। माझे नाव आसा संजना गावडे। सांग की तू लसता कितें कितली? हांव रावता पालवाडा उसगांव। आणि कितें करता? घरान आसता। जेवण करपाक आवडटा? हय। माझे नाव गीता पंढरीनाथ उजगांवकर, हांव मेडेतेंबी हांगा रावता उसगांव। हांगा मिड डे मील दिता। अरे वा, ओके। आणि हांव हाऊसवाईफ। दीप्ती नायक, तिराळ उसगांव गोवा, हांगा रावता। कितें करता? हाऊसवाईफ। माझे नाव हर्षा प्रभू, हांव सर्वोदया हायस्कुलान टीचर आणि म्हाका हॉबीज गार्डनिंग आवडटा। ओके, सो ही जाली आमची 5 स्पर्धक जी खेळटली आमचो पयलो रावंड फुगोट्यांचो रावंड। फुगोट्यो कशे फुट्टा पळोवया। ऑब्वियसली प्रश्न म्हणल्यार तांकां फुगोट्यो। नवमी दिसा, नवरात्रीचे 9 दीस वेगवेगळ्या देवींचे पूजन जाता। सो 9व्या दिसा म्हणजेच 9मी दिसा खंयच्या देवीक पुजतात? ओके, ऑडियन्सान येताले पळोवया, कोणाक खबर आसा ट्राय करूं शकता। ट्राय करता? शारदा देवी। चुकले? हा, नवदुर्गा। चुकले? सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री उत्तर सारकें आसा। मोठ्यान ताळयो जावनी। आमची पहिली फुगडी ऑडियन्सान फुटल्या आणि श्रद्धा गोसावी हांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, फोंड्यांतले बऱ्यांतले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज। कॉंग्रॅच्युलेशन। फुडलो प्रश्न, अंबाबाई महालक्ष्मीचे देऊळ खंय आसा?
कोल्हापूर. कोल्हापूर. सारखे उत्तर. दीप्ती नाईक हाणे प्रश्नाचे उत्तर सारखे दिला आणि तांकां मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो प्रश्न पळया येताले क्लॅप करा पयली. ही एक म्हण आसा, हाफ हांव म्हणटले, हाफ तुमी पुरी करपाक जाय. कातली गोड म्हणून डॅश डॅश डॅश. कातली गोड म्हणून डॅश डॅश डॅश. ती सगळी खावप न्हू. चुकले. सोपीशी म्हण कातली गोड म्हणून. करा गे ट्राय. चुकल्यार चुकले. कातली गोड म्हणून कट्टी खावप न्हू. कातली गोड म्हणून कट्टी चापची न्ही. ओके, दिव्या तेका उत्तर सारखे. फुडलो प्रश्न. वेलीमचे आमदार कोण? वेळीम. हय. कोणाक येता? ऑडियन्सान कोणाक येता जाल्यार सांगू शकता, प्राइज तुमकां मेळटलो. फुडलो प्रश्न घेवचो पडटलो बेगीन. हांव दिव उत्तर. कोणाक ट्राय करपाचें ना? कोणाक ना येना? ऑडियन्सान उत्तर आसा क्रूज सिल्वा. शेवटचो प्रश्न. रावणाचो वध कोणे केल्लो? फडे क्वेश्चन हो न्ही. रावणाचो वध करपाक रामान खंयचे शस्त्र वापरलेले? बाण. शस्त्राक नाव असले ते बाण बीण न्हय तो. धनुष्यबाण. धनुष्य बाणूच पण ताका नाव असले. ब्रह्मास्त्र. उत्तर आसा ब्रह्मास्त्र. सारखे उत्तर. सोनिया नाईक हाणे 2 प्रश्नांची उत्तरां सारखी दिल्या आणि ताका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटकेन. खेळया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता कभी हा कभी ना. पार्टिसिपंट तयार आसा हो राउंड खेळपाक आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती रायस. ओके आरती, तुजो टाइम सुरू जाता आता. आरती, तू खंय रावता? उजगांव. कितें करता? टेलरिंग. हांगासर कोण भुरगे आसा शिकता? मंदा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. मंदा, लसता गो चड? हालतात सगळे ते. कितें जालें? टेन्शन आयला? हा कितें गो? म्हणलें ना. ओके सुषमा, तुजो टाइम सुरू जाता आता. सुषमा, तुजो आउटफिट म्हाका खरें आवडलो. तुवें स्टिच केला काय करून घेतला? करून घेतला. आवडटा वेगळे वेगळे ड्रेस घालपाक? करता केन्ना केन्ना. केन्ना तू स्टिच करता? कोणाक सांगता शिवपाक. बरी शिवता दिसता. शिवता. हांगा लागींच लागीं आसा. आनी तुजी चलयेकूच सेम शिवला न्ही ड्रेस? बरें दिसता न्ही दोगांनी सारके शिवले की. ओके, तुमी हेड मिस्ट्रेस न्ही हांगासरली? हांव हय काम करता. बरी खेळटाली. खरेंच बरें खेळटाली. ओके संगीता, तुजो टाइम सुरू जाता आता. संगीता कशी आसा? बरें आसा. बरें आसा मगो. साडी न्हेसूंक नाशी? ना, ड्रेसान मातशें आसा. कविता, तू खंय रावता? उजगांव. टीचर तू? शिकयता? इंजिनियर आसा. ओके. आनी ओके व्हॉलंटरी तांकां दिसता की हय ना म्हणनासतना उलोवंक शकता, ती फुडें येवंक शकता हांगासर. तिका तू कॉम्पिटिशनान तू आशिल्लें न्ही? हांव आशिल्लें कॉम्पिटिशनान. उखाणे घेतिल्ले? उखाणे घेतलेले. शिकून आयले घरा कडल्यान? शिकून आयिल्ले. आनी कॉम्पिटिशन सदांच घेता भाग? घेता सदांच. आनी णववारी थीम आशिल्लो? णववारी थीम आसलो. काय वेगळें कितें घालपाक मेळटालें? आपल्याक जाय तें. तुका आवडटा णववारी न्हेसपाक? आवडटा. स्टिच करून घेतला कितें गो? स्टिच केल्या. कोणे केल्या? टेलरा. बरें करता? बरें करता. खूब पयशे घेता? पयशे खूब घेता. सवय ना? सवय मेळना. बरें खेळटाले. मानसी, तू आशिल्ले स्पर्धेंत? आशिल्लें. आनी तुका आवडटा स्पर्धेंत भाग घेवपाक? आवडटा. मेकअप केला? केल्लो मेकअप? करून घेतला. कोणा कडल्यान पार्लरान गेल्ले कितें? ना. अनुजा, फुगडे स्पर्धेंत भाग घेता? घेता. घालपाक आवडटा? घालता. शिकला? शिकपा हय. हर्षा, तू शिकयता म्हणलें न्ही? शिकयता. लागींच हांगा स्कूल? लागींच. रावताय लागींच?
लागींच. आनी कशें वता बायक घेवन? बायक घेवन. गाडी चलयना? चलयता. तूं चलयता? चलयता. आनी आवडटा चलोवपाक? आवडटा. फास्ट चलयता की खूब तूं? फास्ट चलयता. तूं फास्ट चलयता? फास्ट टिचर चलयता. तूं? टिचर खबर. मागीर रूल्स मोडटा केन्ना? केन्ना. मोडटा? केन्ना. केन्नाय मोडटा? केन्ना. आनी केन्ना फायन बी पडूं ना? फायन. फायन पडटा? केन्नाय. आनी उलोवपाक आवडटा दिसता खूब? आवडटा. ओके, सो आमकां हांगासर आमचे विनर मेळ्ळा. मोठ्यान ताळयो जावनी आमच्या विनरा खातीर. आनी खरेंच दिसता की बरीच प्रॅक्टीस केल्ली. कभी हा कभी ना ह्या राऊंडचे विनर येता हर्षा प्रभू आनी तांकां मेळटा पंचामृता बासमती रायस. पंचामृत रायस आमी घरान हाडटा. सो ते केले न्ही शीत काय खरेंच जेवण बरें लागता. आनी इवन त्याचो प्रायस पासून आसा पळय तो रिजनेबल आसा. आनी ते जेवले गरम गरम जेवले जाल्यार आनिकूय बीन बरें लागता. सो म्हाका दिसता तुमी बीन हेच यूज केल्यार बरें. आनी भितर खूब तरेचे पौश्टीक मेळटा. थँक्यू. आनी हांव रिक्वेस्ट करता समर्थ होसमनी हांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. फुडलो राऊंड खेळचे पयलीं आमचे मदीं कांय स्पर्धक आसा जेंच्यांनी हांगासर आशिल्ल्या उखाणे स्पर्धेन भाग घेतिल्ले. सो आमकांय बरी बरी उखाणी हांगा आयकुपाक मेळटली. सो तांचे कडल्यान आमी बरी उखाणी आयकून घेवया. आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, आकाशात उडतो पक्ष्यांचा थवा, संदेशरावाचं नाव घ्यायला उखाणा कशाला हवा. अरे वा. पहाटेच्या वेळी अंगणात येतात पक्षी, पहाटेच्या वेळी अंगणात येतात पक्षी. महादेवरावांचं नाव घेते, सारिका दिदी आहे साक्षी. कण्व मुनींचा आश्रम शकुंतलेचं माहेर, कण्व मुनींचा आश्रम शकुंतलेचं माहेर, रुपेश रावांनी केला मला सौभाग्याचा आहेर. वाटीत वाटी वाटीत वाटी माझ्या नवऱ्याचे नाव शैलेशराव घाटी. नाव घ्या नावात काय असतं, नाव घ्या नावात काय असतं, नावात असतं लहानाचा मोठेपण मोठ्यांचा थोरपण, मोठ्यांचा मान तोच स्वाभिमान, मोठ्यांचा मान तोच स्वाभिमान, अनुपाचे नाव घेते तुमचा सर्वांचा ठेवून मान. बक्षिसासाठी लागली आहे इथे सगळ्यांचीच चढाओढ, बक्षिसासाठी लागली आहे इथे सगळ्यांचीच चढाओढ. सरकारी प्राथमिक शाळा 12 जण याची नाही कुठे तोड, काहीतरी करण्याचा मलाही आहे ध्यास, रुपेश रावांचं नाव घेते तुमच्यासाठी खास. शाळा असते मुलांसाठी विद्येचे माहेरघर, शाळा असते मुलांसाठी विद्येचे माहेरघर, सरस्वतीच्या आशीर्वादासाठी जमले सारे भक्तगण, सरस्वतीच्या आशीर्वादासाठी जमले सारे भक्तगण. पूजा पाठ स्तोत्र मुलांनी केली फारच मौज, पूजा पाठ स्तोत्र मुलांनी केली फारच मौज. मौज म्हणता म्हणता विसर्जनाची वेळ आली, मौज म्हणता म्हणता विसर्जनाची वेळ आली, आणि दिगंबर म्हणतात चला चला उद्या दसऱ्याची तयारी आली. मधल्या दाराला दार नाही, मधल्या दाराला दार नाही, आणि विश्वदत्ताला थार नाही. ओके, खरेंच खूप सुंदर सुंदर उखाणी आमकां हांगा आयकुपाक मेळ्ळी. फुडें खेळुया आमचो फुडलो राऊंड जो आसता आमचो आनीक बायलांचे कलागुण फुडें हाडपाचो राऊंड जो आसता डान्स राऊंड. सो पळोवया डान्स राऊंडचे आमकां स्पर्धक कोण मेळटा आनी कितली बरी डान्सरां मेळटात ते हांगा. डान्स राऊंडची पार्टिसिपंट तयार आसा आयचो परफॉर्मन्स दिवपा खातीर. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव. ह्या शोरूम कडल्यान एक साडी. ओके, सो ऑल द बेस्ट तुमकां.
कसो आशिल्लो परफॉर्मन्स? डान्सरांनी चड एन्जॉय केले की ऑडियन्सान चड एन्जॉय केले? ओके, मोठ्यान ताळ्यो सोनी सगळ्या पार्टिसिपंटां खातीर. एक्चुअली हांगासर येवन परफॉर्मन्स करप म्हणल्यार ते विनर जाता, कित्याक इतल्या लोकां फुड्यान परफॉर्म करपूय म्हणल्यार सोपी गजाल न्हय म्हणल्यार आतां. मोठ्यान ताळ्यो सोनी. अनुजा सावंत जाता डान्स राउंडची विनर आणि ताका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगाव या शोरूम कडल्यान एक साडी. कॉंग्रॅच्युलेशन. आजच्या भागातलो शेवटचो राउंड खेळचे पयलीं घेऊ एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda Pen Aroma. Panchamruta Deluxe Rice is now fortified. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. पंचामृता बासमती राईस प्रेझेंट जरा हटके. खेळूया आजच्या भागातलो शेवटचो राउंड जो आसता चक दे राउंड. सोपोसो खेळ आसतलो पण प्रायज तितलोच बरो. तांकां मेळटले पॅन एरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक स्पेशल प्रायज आनी गेम आसा तसो आमी आमच्या पार्टिसिपंटांक दितली एक हार आनी तो हार तुम्ही पास करीत रावपाक जाय. म्युझिक चालू जातली, म्युझिक ज्या जाग्याचेर स्टॉप जाता आनी ज्याच्या गळ्यान तो हार आसता ती जातली आउट. सो शेवटची ज्याच्या कडेन हार उरतलो ती जातली विनर. ओके, ती आउट, ती आउट, ती आउट. आउट. Out, out. Out. Out, out. 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 Out, out. Out. Out, out.
फाटी आयच्या भागातल्या चक दे राऊंडची विनर आता वृष्टी गावकर आणि तांकां मेळटा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट हांचे कडल्यान एक प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. 12 जण उसगांव सरकारी प्राथमिक शाळेन घेतिल्लो आमचो आजचो भाग हांगाच सोंपता. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा विश्वदत्त आनी वैश्वी प्रभू हांचे तांच्यांनी आमकां हांगासर आमंत्रीत केले. तशेंच सरकारी प्राथमिक शाळेचे हेडमिस्ट्रेस आनी सगळे स्टाफ तशेंच सगळे पालक जेंच्यांनी आजच्या कार्यक्रमान वांटेकार जावन आजच्या कार्यक्रमाची शोभा वाडयली. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारान. तो पर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हिका मायक दिले मायक घेवपाक तयार नाशिल्ले तर मायक सोडपाक तयार ना. तुका आवडटा पदावी म्हणपाक? ना ना तशें आज तोंडाकूच काय आवडपाचें ना. रावणाचो वध कोणे केल्लो? महिषासूर खंय? म्हाका भुरगे डान्स पळोवपाक सगळी भायर सरली दिसता. 12 जण उसगांव सरकारी खंय अरे घे राव रे. सरांचो देव बरें करूं म्हणटा हांव कितें गो जरा कितें गो खंय गो आवाज अशें करप सगळ्यांनी एबे असो हात करप दाखयत रे का एबे एबे असो करपाचो आं असो फटके असो. आज गोंयांत डिझेलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसां वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांत येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून हॉर्न मारतली. कळ्ळें मरे? हे कितें रे आवाज जातो ना मोरय ना कसलो चमत्कार न्ही. गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार. कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज माझी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेच न्ही प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्धा ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. करून कितें पळयता आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास आरोग्यदायी प्रवास आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.